Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Kohan sogli? Koshan? Blessed, highly favored, anointed, child of the Most High God. ही आमची उतरां आसूंक जाय. आयज 2 दीस जाले न्ही आमी देवाचें उतर आयकता. देवाचो मोग भावात कसो येता. आमी कितें शिकल्या आयज? आतां कितें शिकयताली भयण सकाळीं दनपारां? प्रेज गॉड. भावार्था उद्देशी न्ही आमी भावार्थ कसो भावार्था उद्देशी आमकां कितें कितें घडोवन येता. देवाचें उतर कितें, जेजू कितें जावन आसा सगलीं जाणवायना बोल्लेलीं आहा न्ही. आमकां जाणवायना देवाच्या जाणवायन लागून देखून आमी सगलीं तुटून मोडून पडलेलीं आहा. आयज आमी जाणो जावया जेजूचो मोग कितें पळय तो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो. खंयच्याच मनशाक न्ही कोणाकूच एकट्याक सगल्यांक जो भावार्थ सगल्यांक एक सारको दिलेलो आहा. एक सारको मोग केलेलो आहा न्ही. म्हाका चड केला, प्रिचरांक चड केला, ब्रादरीक चड केला, जावं पाद्रींक चड दिला, नन्साक चड दिला, सिस्टरींक दिला, तांकां दिला चड मोग. सगल्यांक एक सारको केला न्ही. सो ना जाल्यार आमी कित्याक हें कोत्ता. दुसऱ्यांक आमी चड कित्याक सकयल पळयता. कित्याक आमकांच आमी दुसऱ्यां बद्दल केन्नाय कितें कोत्ता. जेन्ना आमी बरीं आसता आमचो मोग आहा आमी आहा खुशाल बरीं आहा कितें आहा. कोणें कितें म्हणलें जाल्यार कितें कोत्ता आमी मोगान जियेता न्ही. दुसऱ्यांक मोग दिता. प्रेज गॉड. हालेलुया. कितें जालां काय कोण उलयना कितें हां. आयज तुमकां आमी सगळीं जबाब विचारतलें. कित्याक आतां 2-3 दीस आहा. तुमी आमकां जाणो जावंक जाय. तुमी प्रश्न विचारूंक जाय. कितें तुमकां आहा सुटका कितें आसता. जण एकल्याक ना हो ना सगल्यांकूच प्रॉब्लम आहा न्ही. सगलीं आमी कितें सगलीं सांत न्ही आमी कितें आमच्या मायच्या कुसव्यांसान आमी बरी भलायकी बरी सगलें हें करून ना. कित्याक आमकां जाणवायना देवाच्या उतराची. देवाचो मोग म्हळ्यार कितें आमकां खबर ना. सो देवान आमचे पासत कितें केलां तें आमकां खबर नासलें. पूण आतां तुमी जाणा आसतलें. आतां सगलें आमकां 1-2 दीस जाले आतां कितलीं रितीरां करून हें करून आमकां सजमूण आयली. आनी कितल्या जाणांक तुमी वचोन देवाचें उतर शॅर केलां. प्रेज गॉड. आतां कितले तुमी येतात हिंगा खंय वचोन कोणें दिलां देवाचें उतर. खंय कोणाक विजीट केलां तुमच्या शेजाऱ्याक. कितल्या जाणांनी आयज तूं हें करास. प्रेज गॉड. सिस्टर ओनली 1-2 प्रेज जीजस. देर आर मोर ऑल्सो बट दे डोंट वॉन्ट टू रेज दी हँड्स. कांय नजो खूब जाणां आहात ती आहात येतात देवाचें उतर शॅर कोत्तात. पूण देवाचें उतर शॅर केलेंच म्हूण जायना. देवाचें उतर दुसऱ्यांक दिलेंच म्हूण जायना. सजमोणी आहा सजमोणे भशेन दिता. जशी सजमोण आहा देवाचो मोग. देवाचो मोग म्हणजे कितें आमी दाखयला कोणाक. आमी दुसऱ्यांक मोग जाल्यार मोगान भरून व्हरून मोगा उद्देशी जियेल्या. दुसऱ्यांक दिला मोग जेजूचो. कितल्या जाणांनी दिला. खूब जाणांनी. हात वयर करनाकात. पूण एग्जाम्पल कसो घेवया आमी. आमी आतां शिकयतालीं न्ही भयण कितें आहा जावं कितें 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 सगलें देवाच्या उतरा उद्देशी आमकां कितलें बरेंपण मेवता. देवाच्या उतरा उद्देशी आमी सगळे आयज काल जो मोग आसा पळय तो मोगा उद्देशी जेजू जावन आसा मोग. जेन्ना आमी जेजूक आमच्या सगल्या आमच्या सेंटराक घालतले जेजूक आमकां आमी पयले करतले त्या उद्देशी आमी सगलो जेजूचो मोग ताज्ञान मोगा उद्देशी आमकां कितें कितें दिलां. कितें मोग कित्याक आमचो इतलो मोग केलो की आमी अशीं सादी मनशां. आमी सादी मनशां ना. जेजून कित्याक आमचो इतलो मोग केला. कित्याक ताणें आमकां विचून काडला ताचें राज फुडें चलोवपाक. देखून आमी आयज काल आमी तशीं जाल्लीं. आमी कितें न्ही आमी सकयल पडटा वयर येता. पूण आमकां कितें आहा देवाचें उतर आमी जाणा. आमकां कितें तायण्यो आयल्यो कितें आयलें जाल्यार आमचें कितें आहा देवाचो मोग आहा. देवाच्या मोगान आमी जियेता. आमकां खोती हुस्के काडपाची कांयच गरज ना. आयज काल आमी कितें करता. कितें आतां आडकोळी आयल्यो काल हांव एक थिंगासर एक कोण विजीट हें करपाक गेलेलो. ताच्या घरान एक भयण आसली. ताचे प्रॉब्लम दोगांक घरांनी. सो ती कितें फकत कितें कोत्तात ताका देवाच्या उतरान आहात. देवाचें उतर जाणो आयकतात सगलें हें कोत्तात. पूण कितें आहा भयणीन कितें सांगलेलें आमी करण्यांनी घालिना. भावार्थ आमचो जो विश्वास आहा तो विश्वास आमी आमच्या भावार्था उद्देशी ज्या विश्वासा उद्देशी आमकां दिसना त्या वस्तूचेर आमी स्थिर रावना. कित्याक आमकां देवाचें उतर जाणें जालें म्हूण जायना. आयकलें म्हूण जायना. पूण तें आमचें काळीज आतां सिस्टर म्हणटाली न्ही आमचें काळीज जावन आसा एक बरी माती. माती म्हणजे आमचें काळीज जावन आसा बरें
माती जाल्ल्या भाशेन एक सुपीक हें न्ही एक शेतकार जमीन कितें करता खडबडीन फातर आसलेल्या कसल्या कांट्यांनी घालताच बी ना न्ही बरें सगलीं ती पयलीं नांगोत्ता तातूंत कितें आसलेलें नासलेलें सगलें काडून कितें करता तो सगलें भायर उडयता हुलपयता उजो घालता ताका कित्याक ताका नाका सगलें मुडा सकट उपटिता कित्याक समज जर ताणें एक दोन सोडलें जाल्यार परतून एक काडून तें आनी किल्लोन किल्लोन किदोन ताका फाटें फुटोन फुटोन त्याच बरी आमच्या जिवितान जें कितें आमी अनुभवता आयज काल आमी तेंच आमच्या जिवितान आमी सदां काल ताळणे येतात आमच्या जिवितान कितें कितें नाका जाल्लें येतात दुयेंसां पिडा येतात ती कशी किल्लोतात एक बी घालें न्ही सो मागीर ताका तें फाटें फुटप एक जालें दुसरें मागीर टेंशन मागीर कितें आनी दुयेंस पिडा कितें हें जालें दोतोर कितें सांगता ताचेर आमी चड हें करता दोतोरान एक उतर सांगलें की ताचेर आमी कितें करता दीस रात तें आमी आमच्या तोंडांसान उलयता भावार्थ उलयता आमी विस्वास दवरला देवाच्या उतराचेर विस्वास म्हळ्यार कितें देवाचो भावार्थ म्हळ्यार कितें जें दिसना आमकां जेजून आमी देवाक पळोवंक ना न्ही तो मोग आमचे भितर घाला जेजून ताचो मोग भावार्था उद्देशी ताचो मोग आमचे भितर आहा तो मोग आमचे भितर सावन येवंक जाय आमच्या जिवितान जाता ना हांव येना आडखळ्यो येतात कितें प्रॉब्लम्स येतात इश्यूज येतात जें कितें आमकां नाका जें कितें आमी पळयना आमी कितें आनी केन्ना देखूंक ना तें सुद्दां आमच्या जिवितान येता केन्ना आमचे भितर जेन्ना कोडसाण आसता आनी विचार आसता वायट विचार आमी म्हणटा न्ही हांवें जेजूचेर विस्वास दवरलो भावार्थ दवरता विस्वास आहा म्हाका पूण विस्वास आमी कळण्यांनी घालता काय जेजूचो मोग आमी आमच्या जिवितान आमी अनुभवता काय विस्वास आहा भावार्थ आमी दवरता म्हणून जायना आमी आमच्या कळण्या उद्देशी दाखोवंक जाय आमच्या कळण्यांनी घालूंक जाय आयज काल कितें आमी आयकलां न्ही देवाचें उतर कितें कितें कशें कशें चलता पळय तें देवाचें उतर जें आमच्या भितर ना न्ही आमी कितें करता सगलें एक 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 ताळण्या आमी विस्वास म्हणटा विस्वास म्हणल्यार कितें भावार्थ न्ही बरेंपण देवाचें जेजूचें विस्वास दवरता देवाच्या उतराचेर ताचेर विस्वासान आमी चलता काय आयज काल आमी तेंच न्ही कोण भावार्था उद्देशी कशें चलता भावार्थ दिसना त्या वस्तूचेर आमकां जे दिसना ते वस्तू आमकां शिकयता आतां समज आमी दुयेंसान आहा आमकां दुयेंस पिडा कसली आहा जाल्यार जेजू क्रिस्ताचेर हांव म्हणटा जेजून म्हाका पिकयल्लो आहा म्हाका जेजूचो भावार्थ आसा जाल्यार हांव ती कोरणी म्हज्या कोरण्यांनी कित्याक घालिना जेजूचें जें कितें म्हजे भितर आसा जो मोग म्हजे भितर उतरिल्लो आहा जेजू स्वता म्हजे भितर रावता जाल्यार ताचेर तो हांव म्हजो भावार्थ म्हज्या कोरण्यांनी कित्याक घालिना कित्याक म्हाका एकदम आगोट म्हाका विस्वास दवरता पूण आमी कोरण्यो करपाक पाटी आमी फकत जें आमी दिसता ताचेरूच आमी नियाळ करता सगलें ह्या संवसारान जें कितें आमी ताळण्यो पळयता दुयेंसां पळयता पिडा पळयता ती आमी घेवन आमकां संवय तें जियोवपाचें आमी केन्ना देवाक आर्गां दिना देवाचें उतर आमचें सदां आमच्या मुखार आसूंक जाय देवाचें उतर कितलीं जाणां आमचें देवाचें उतर मुखार दवरतात सदांच वाचतात देवाचें उतर टायम काडटात टायम घालून देवाच्या उतरा उद्देशी जें येता आमी रांदता कितें करता सदांच सिस्टमान एकूच सगलीं करतात ना अशें ना पूण आयज सावन आमी करुया निश्चय करुया जें कितें आमी आयज काल आयज देवाचें उतर आयकता हें 2-4 दिसां भितर तें देवाचें उतर आमचे भितर आमी गेलीं हिंगासान आमचे कडेन नोट्स बरयल्ले आहा जावं कितें आमी स्क्रिप्चर्स बरयल्ले आहा एक 10 मिनटां 15 मिनटां ताचे कडेन 1-2 स्क्रिप्चर आमी जर एक 5-6 स्क्रिप्चर्स दिले जाल्यार सगळे स्क्रिप्चर्स हें करपाचें ना 1-2-3 स्क्रिप्चर्स 2 स्क्रिप्चर्स घेवंक जाय ओपन करूंक जाय कितें दिलां आयज कितें आपूण हें केलां आमी तशेंच आसले पयलीं आमकां कांय खबर नासली आमी कितें पयलेच जाणवायन बरोवंक ना आमकां शिकचें पडलें कितलो त्यो सो त्याच परी आयज काल आमी कितें आहा आयज जें आमी तुमकां शिकयता त्या शिकोवणे उद्देशी तुमचो भावार्थ स्वताचो भावार्थ तुमचे भितर उजळोन येता नाजाल्यार आमचे भितर जर भावार्थ जर उजळोन येना जाल्यार आमी सदां काल थिंगासरूच त्याच कोणान जें कितें आमी आदलेंपण आसलां त्याच कोणान आमी थिंगासरूच रावतले आमकां कांयच फुडें सजमोन आमकां येवचें ना आमकां देवान सगलें करून दवरलेलें आहा तें आमकां आमी कशें घेतलें जें दिसना ती वस्त कशी आमी हाडटल्यो भावार्थ जी वस्त दिसना दिसता ताचेर आमी चड हें करता न्ही आनी दिसना ताचेर कितें करता घडटलें गाय आमकां मेवतलें गाय हो आमचो भावार्थ कसलो अंधविस्वास आन भावार्थ आमी कितें करता तेंच आमच्या तोंडान मुखार हाडटा
आमी केदीच भावार्थ आमी भावार्थ सुद्दां आहा आसा 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 केलो म्हण जायना. आमकां भावार्थ जेजून कितें केलां, जेजू उद्देशी आमकां कितें मेवलां तो मोगा उद्देशी जेजून इतलें आपलेपण करून आमचे भितर सगळें दिलेलें आहा. त्या उद्देशी आमकां सगळी सुटका फावो केल्ली आहा. देव केन्नाच म्हणिना कितें हांवें तुका सगळें पाठ केल्या तुका सोडून दिला ना. आदल्या कोरार आमी सगळें कोत्ताले कितें आमकां हें करूंक जाय आसलें, हें करूंक जाय तोहें करूंक जाय, आमी तो कायदो आमकां केलेलो आहलो. पूण आतां नवे कोरान कितें आहा, फकत विस्वास दवरपाचो. जें कितें आमी आयकता, जें कितें आमी कोण आमकां शिकयता ताचेर आमी विस्वास दवरून त्या विस्वासा उद्देशी आमच्या भावार्थान आमी आमचे ते कोरण्यांनी घालूंक जाय. कोरण्यांनी कशें घालतले आमी आतां एक आमी उतर उलयता. आतां म्हाका कसलें कितें आहा, आमी एक दोतोरान कितें आमकां एक रिपोर्ट दिता न्ही तो आमी कितें करता सगले आख्खे वाटेक येवसर कितें करता आमी ताचेरूच मनन करता न्ही, ताचेरूच विचार करता. तेंच 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 आमी आमच्या तोंडान उच्चारता. जेन्ना आमी तें उच्चारता ते तोंडान आमी उलयता पळय तेंच तो भावार्था उद्देशी आमी कसलो भावार्थ, ह्या संवसाराचो भावार्थ. जे डॉक्टरान कितें सांगलो रिपोर्ट जावं म्हाका एक अहें एक कितें दुयेंस आहा सांगलें कितें हांव पोट कातरून पळयता जावं हात कातरून पळयता म्हाका आहा काय म्हूण ना, फकत दिसना न्ही म्हाका, ताचेर हांव विस्वास दवरता. तो कसलो भावार्थ, ह्या संवसारी भावार्थ. ह्या संवसारान कितें कोण कितें सांगता पळय तो आमी रोखडोच विस्वास दवरता न्ही. आनी दुसरो भावार्थ जेजूचो भावार्थ, देवाचो भावार्थ. ताणेन कितें दिलां आमकां, दिसनात आसता त्या वस्तूचेर विस्वास दवरपाक. सगळें आमचे भितर आहा, आमकां आहा न्ही जेजून कितें दिलेलें तें आमचे कुडीन भितर आहा. तें आतां दिसना ती वस्त आमकां दिसता तशी करपाक आमी कितें करूंक जाय, जें दिसना ताचेर विस्वासान आमी तें तोंडान सावन आमी उलोवंक जाय. जेन्ना आमी तें तोंडान सावन आमच्या उलयता तीच आमची उतरां आमकां भायर सरून सरून आमच्या मनाची नवसणी जावन जें कितें दिसना जेजून आमच्या पासत कितें केलां तेंच आमच्या जिवितान भावार्था उद्देशी आमच्या जिवितान घडोवन येता. आतां आमकां केन्नाय दुयेंस आहा न्ही, आमी थिंगासरूच जर तें देवाचें उतर समज आतां आमी जाणो, आतां तुमी सगळीं जाणून आतां सगळीं केन्ना देवाच्या उतरान आहात तेन्ना तुमी कितें भिरांतूय येता आनी भिरांत येता आमकां ना अशें ना. देवाचें उतर आयकता तेन्नाय आमकां सैतानूय घालता आमचे विचार आनी आमचें मन खंय 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 येवशिल्ल्यान तिसान अहें भटकोन वेता, सगले वाटेनी वेता. आनी आमी कितें करता मागीर थिंगासर पडोन तेंच कितें आहा ताचेर आमी ताचेर स्वत मानता. समज आमचें दूख आमचें कसली पिडा जावं आमच्या घरान कसलें कितें आहा जावं आमच्या घरान कोण सीक पडलेलो आहा जावं कसलें कितें आहा, कांय जायना कित्याक जायना आमच्या जिवितांत. आमी भावार्था उद्देशी जें कितें दिसना तें त्या वस्तूचेर स्थिर रावंक जाय. जेजून सांगलां त्या वस्तूचेर स्थिर राव. जेन्ना तुजें स्थिर रावन तुवें तुजें जें कितें आहा तें तुज्या तोंडान सावन उलोवन तूं घेतलोय त्या भावार्था उद्देशी तूं दिसना तें सोत तुज्या जिवितान घडोवन येतलें आनी तेन्नाच तूं ती मिलाद जावं ती तुजी देवाची मोहिमा तुज्या भितर सावन तूं अनुभवतलोय. आमी कितें करता सगल्या वेळार चिंतेन भरता न्ही, आमी बसोन थिंगा चिंता करता आनी मागीर आमच्या भितर सगली भिरांत येता, खोती हुस्के येता आनी आमी कोणूय कितें आहा तांकांय सांगता, ते आमचे उद्देशी आमकां दितात. आनी कोण येता ते आमचे अगेन्स्ट उलयतात. मागीर सगलीं उतरां आमी कितें करता घेता आनी येदो व्हडलो दोंगर करून आमी बसता थिंगा. आमकां कितें जाता सगलें काळोख येता. मागीर देवाचें उतर सुद्दां म्हणलें जाल्यार आतां काल हांव थिंगासर एक भयणी कडेन गेल्लेलो, प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. थिंगासर गेल्लेलो हांव आनी तेचे कडेन गेलो आनी विचारलें तिका कितें अहें ती कितें आहा ताचें चेडवाचें कितें प्रॉब्लम इश्यू जाला. सो हांव तेका हें करना, एक्सपोज करना. सो आय डोंट वॉन्ट टू एक्सपोज दॅट थिंग कितें तेणें सांगलें बट वी शूड नॉट शेअर दॅट. ताका हांवें देवाचें उतर तें देवाच्या उतरान आसा. देवाचें उतर सगलें आहा. तें म्हणटा आपणाक भावार्थ आसा, आपूण जाणो सगलें देवाचें उतर आयकता आनी ताचो घोवूय आहा. घोव कितें करता आनी बाय दोगांय ताचें कितें आहा तें चेडूं कितें करता, नडपणां करता जावं कितें हें करता तें कितें करता ताचे उद्देश हांवें सांगलें ताका. तूं आमी म्हणलें दिसता ताचेर वस्त करपाचें ना. फेथ इज अ अनसीन थिंग्स. आमी दिसना पळय त्या हाचेर आमी स्वत मानपाची. ताचो घोव म्हणटा ना तें हें करता तें करता ताचे इश्यू जावन तें जालां. आतां खूब वर्सां जालीं हें करून. काल गेलो ताका मागणें शिकयलें तरी आसतना ताका आतां तरी ताचो घोव थिंगासर बसोन डोंट डू दीस बाबा, डोंट डू दीस हें कोन्न नाका तें कोन्न. हांवें सांगलें ताका यू डोंट जज. ताका म्हणलें तूं हें कोन्न नाकाय म्हणलें, ताका करेक्ट करिनाकाय, तूं फकत स्वत मान आनी तें कितें करता
जें कितें तें उलयता तूं देवाक आर्गां दीत राव आनी दिणवासीत राव आनी ताका सांग जेजूक उद्देशी ताका पेकोणी फावो जाल्या तें बरें जालें. तें कांय कोन्ना, वायट कोन्ना, मारिना, खंय कोणाक कांय वायट उलयना, किसोर भायर सरोन वचना, तशें सगलें जेजून ताका मागलेलें आहा आनी ताका तो वायट भोगवा सगलें आहा ताचे कडेन. तें इवन जाणो चेडूं सगलें आमचें हें करून. बट पळय आतां कहें कितें जाता पळय तें देंवसार खंयसान येता पळय आमकां नाडपाक. कसो येता जे एक धाकटेशें उतर ताच्या जिवितान कितें तरी घडलें आनी ताच्या जिवितान ताका कोणें तरी रिजेक्ट केलें आनी घरानूय सेम प्रॉब्लम. घरानूय येवन कितें जालें तांकां तोच प्रॉब्लम. तो येता तें उलयता, तो येता तें उलयता, माय पाय दोगांय ताका तूं हें कोत्ताय, तूं बरें न्ही, हें न्ही, तें न्ही, सगलीं उतरां करून 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 तांच्यान तो व्हडलो दोंगर करून आयज ताका त्या दोंगराच्या वज्या खाला ताका ताणें चिरपून दवरलां. ते सांगता कितें तें अहें कोत्ता, तो हें कोत्ता, तो हें कोत्ता, तो हें कोत्ता. हांवें म्हणलें जेजूक तुवें पळयलाय. जेजून म्हणलें आमच्या पासत कितें केलां ताका सगलें सांगलें ताका. ताचे कृपे उद्देशी आमकां सगलीं जें कितें आहा पळय ताणें खिळोवन आयज काल आमकां ताणें नवें जिवीत दिलेलें आहा. हें चेडूं कोत्ता पळय तें न्ही, तें एकदम बरें ताका देवान मागलेलें आहा. जो ताचे भितर जो मेवात्म आहा पळय तो ताका नाश कोत्ता. तुमी कसलीं उतरां उलयतात ती नाशाचीं उतरां आनी ती ताच्या जिवितान तुमी ताका आयज ताणें सगलें तुमी ताका नाश करून दवरलां. सो तुमचीं उतरां जावंक जाय देवाच्या उतरां प्रमाणें. तांचीं उतरां आहात खंय देवाच्या उतराच्या आड. तें अहें कोत्ता, तें तोहें कोत्ता, तें तोहें कोत्ता. आनी जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलां कितें जेजूच्या गाया उद्देशी ताणें आमकां पिकोवणी फावो जाल्या. आमी बरीं जाल्यात. सगलीं ताची कृपा, ताचो ग्रेस, ताचो भावार्थ आमचे भितर उपजलो आहा. आमी जेन्ना आमच्या तोंडानसान उलयता आनी जें कितें आमी देवा आमकां भासयल्लें आहा, देवान सांगलां कितें देवाचें उतर सदांकाल पयलें आतां आनी सदांकाल तें तशेंच जेजून सांगलां आपूण तेंच तांकां शिकयलें. तरी आसतना ती उलयतात कितलो वोत. म्हाका दिसता मोदेन 1 वर वयर ताणें तिगासोर हें केलें तांकां शिकोवपाक. मागीर ताका पयतोत्म्यान कन्विन्स केलें आनी तांच्यांनी बरें बंद केलें. ताच्या घोवांनी बंद केलें, बायलेनूय बंद जाली आनी ती बरी हें जावन ताका मागीर गमलें. देवाच्या उतरान आसा, देवाचें उतर आयकतात पूण कहें आयकतात सजमण ना. फकत दिसता पळय ताचेर ताणें नियाळ कोत्तात. तोहें करून 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 आयज कितलीं वर्सां जालीं. आतां आयज तांकां हिंगासर आपयलें. हांवें म्हणलें 5 दीस ये हिंगासर, ताकाय घेवन ये, कांय प्रॉब्लम ना. तें हें कोत्ता कितें कोत्ता तें आमी स्वत मानया की तें बरें जाल्लें आहा. तें खंय वचना, तें देवाचें उतर आयकता आनी तें जावन आसा एक देवाचें उतर परगडून ताका वेचून काडलेलें सगल्या संवसाराक. ते संवसाराक वचोन गोवायकी जावन दुसऱ्याकूय जे ताचे भितर तशें डिप्रेशनान खंय गेलेले आहात तें ताका गोवायकी जावन ताचे उद्देशी हेर कोण तसल्या डिप्रेशनान आहात तांकांय सुटका फावो जाल्या म्हूण आमी स्वत मानया म्हणलें. जेन्ना हें हांवें भावार्थाचीं उतरां उलयलीं तेन्ना मागीर ते पवित्र आत्म्यान हांवें न्ही म्हजे उद्देशी पवित्र आत्म्यान तांकां हात लायलो आनी ताचे उद्देशी ताका कितें जाली थंड जाली, स्थिर जाली. मागीर ताचो पाय तो कितें कोत्तालें तें म्हाका इवन च्या करून दिली ताणें. ते सांगताले इतली बेस्ट च्या ती जाताली. कितें घातलां पळय कितें घातलां. आय सेड आय बिलीव दॅट शी हॅज मेड अ बेस्ट ऑफ बेस्ट थिंग आनी थँक्स मी टू गॉड, प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. सो खरेंच आल्याची च्या मसाला घालून ताणें कितें कितें घालून इतली सोबीत च्या आनी साखर लेस एकदम सारकी सुपर्ब. जे कितें केन्ना तांच्यांनी सुद्दां विचार करूंक ना आनी दे वर सरप्रायज. हांवें सांगलें हांवें म्हणलें तुमी जें हांवें भावार्थाचीं उतरां उलयल्यात सत उतरां उलयल्यात सत म्हज्या भितर आहा. तुमी देवाचें उतर आयकतात पूण तुमी तें कोयण्यान घालिनात. तुमी कितें दिसता पळय ताचेर उलयतात म्हणलें. हें म्हणलें दिसता पळय तें थोड्या वेळा पुरतें आनी जें दिसना आमकां जें दिसना जेजून आमकां दिलेलें आहा जेजूक आमी पळोवंक ना तें म्हणलें सासणीक म्हणलें इटर्नल. देवाचें उतर जावन आसा आमकां सासणीक जें ना सोंपो नाश जायना पळय तोहलें ताचें जिवीत ताचे भितर आहा. तुमी म्हणलें फकत सत माना. त्याच खिणाक तांच्यांनी मागीर बऱ्या वखदान तांचें सांगलें. मागीर थंड जाली आनी ताची आंटी आयलेली. ती म्हणूंक लागली वय ब्रदर आमी तशेंच कोत्तालें हांवूय म्हजो घोव आमी ती म्हजी आंटी आहा ती आहा ताका तांगेर गेली. तांचें म्हणटा ती सांगता तिका आयकोंक येना. ती जाणटेली आहा अरावंड 85 सुमार आहा. ती यंग आहा. जेजून ताका मागलेली आहात. तो सांगता तिका आयकोंक येना. हांवें म्हणलें तुका कोण सांगता. हांवें म्हणलें हांगासर तिका आंटी म्हणून उलो मारता म्हणलें. पळय म्हणलें देवाची मोहिमा म्हणलें तुज्या देवाच्या मोहिमान म्हणलें पळय म्हणलें ती ओ म्हणटा म्हायती पयस रावलो आनी हिंगासान उलो मारलो. मागीर म्हणलें खंय हाय आं हां हां हां. सो पळय हिंगासान तिका आयकोंक येनासली. कुशीक रावन तिका आयकोंक येनासली आनी ही कसलीं उतरां उलयतालीं ताका आयकोंक येना. जण एकलें कोण येता तांकां सांगता. तेच भाशेन आमी कसलीं बियां वखदां आमच्या जिवितांत नासाची जिवितांत नास आसलेले. भावार्थाची उतरां ना. भावार्थ कितें म्हणटा
जें दिसना ताचेर तूं सोत मान. तुका मेवलें म्हूण सोत मान, मेवतलें म्हूण तुका तूं न्ही, मेवलें म्हूण सोत मान. म्हाका जेजून दितलो न्ही, दिलेलें आहा म्हूण सोत मान. आनी ताचे उद्देश तुजीं उतरां बोल दी. आमी जेन्ना आमची उतरां बदलता, आमची मनाची नवसणी करता, त्या उद्देशी भावार्था उद्देशी आमी उतर उलोवन 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 आमचो भावार्थ वाडटा. आनी आमच्या भावार्था उद्देशी आमच्या जिवितांत जें कितें आमकां जाय पळय तें सगलें आमच्या जिवितांत घडोवन येता. जशें आयज आमी आयकलां न्ही, हिब्रूज 11:1. सिस्टर कोंकणीन कोण आहा? कोंकणी वाचीत जाल्यार एकदम बरें जातलें. प्रेज गॉड. हिब्रूज 11:1 आतां घेतलेलें, तरी आमी घेवया, ताचेरूच आमी नियाळ करुया, फुडें वचया. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. सो आमी जाणा जावया आमची उतरां, आनी आमी कशीं कितें उतरां उलयता, भावार्थाची उतरां वा देवाच्या आड उतरां. आतां तुमकां फकत तुमी नियाळटल्यात देवान उतर कितें सांगता पळय तें. प्रेज गॉड सिस्टर. तर भावार्थ म्हणजे कितें? देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयता तेन्ना भावार्थ आमकां ह्या बारवर्शांत स्थिर दवरता. आनी आमकां दिश्टी पडना ते वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. प्रेज द लॉर्ड. आतां कितें वाचलें? जो भावार्थ आमकां दिसना तोच आमकां कितें करता? परिपूर्णताय खात्री दिता की जें ना, दिसना, आमकां कितें आहा, कसली कश्ट आहात, आमकां कसली दुयेंसां आहात, पिडा आहा, ती कितें आमकां जी नाश जालेली आहात, आमचें सगळें केलेलें आहा न्ही. जेजू क्रिस्ता उद्देश आमचें सगळें आमकां जें भावार्था उद्देश आमी जें मानता आनी मागोन घेता पळय तें दिसना, त्या वस्तू उद्देशी आमी स्थिर रावंक जाय. समज आमी आतां आतांच म्हणलें हांवें दोतोराच्या रिपोर्टाचेर आमी एक उतर आमी उलयत जाल्यार कितें करता? तेंच उतर उलोवन 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 आमच्या जिवितांत आमी स्वता नाका जालेलीं बियां घालता आनी तेंच फळ आमी आमच्या जिवितांत व्हड व्हड झाडां आनी तीं फळां आमी नाका जालेलीं फळां आमी जिवितांत घेता. तेच परी आमी जें उतर आमी उलयत, समज आमकां दिसना, आमकां जाय ती वस्त आमी जें कितें देवान भासयल्लें आहा त्या वस्तूचेर आमी नियाळ करूंक जाय. म्हाका कितें हें आहा, म्हाका कितें तें आहा, तें आहा, तें आहा, अहें करूंक ना. देवान सगले भासावणे उद्देशी आमकां आपली भासावणी दिलेली आहा, ताचें जिवें उतर दिलेलें आहा, ताचो मोग दिलेलो आहा, मोगान ताणें आमकां हें दिलेलें आहा. आयज काल आमी कितें करता? जें दिसता ताचेरूच आमी स्थिर आहा. जशी ती भयण आनी तो भाव फकत तें कितें आपलें चेडूं कोत्तालें पळय ताचेरूच ते स्थिर आसले. एकूच तें हें कोत्ता, तें वयर कदेली चडटा, तें आपणाक हें करना, हिंगासो तें बडबडटा, तें हें कोत्ता, तो हें कोत्ता, तो हें कोत्ता. हांवें सांगलें कॅन्सल म्हणलें. हांवें म्हणलें कॅन्सल कोत्ता उतरां ही. हांव म्हणलें स्वत मानिना. हांव म्हणलें तूं कितें उलयताय पळय ताचेर दिलां. देवान कितें म्हाका भासयलां ताच्या भावार्था उद्देशी म्हाका ताचो भावार्थ, ताच्या भावार्था उद्देशी हांवें तुका इतलो उलयलां, तीच उतरां उद्देशी आनी ताचेरूच स्थिर रावन देवाच्या भरोश्यान म्हाका देवान स्थिर दिलां. देवाचें उतर ताचेरूच हांव स्थिर रावतां. देवाचें उतर एक सारकें आहा, सगल्यांक सारकें दिलेलें आहा. देवाचें उतर सदां काल आयज फाल्यां परवां आनी सासणीक तें केन्नाच काबार जावचें ना. आमची उतरां आमी बोलदूंक जाय. आमी आमची उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणें आहा काय ती विचार करूंक जाय. आमी पळयना न्ही ताणें कितें केलें? उलयता तशी ताची तो आंटी ती तशीच, ती अही करता, तो ताचो घोय तहो मागीर ताका सजमोण, जेन्ना देवाची सजमोणी आमच्या भितर येता, आमची जाणवाय जेजूचो आत्मो आनी आमचो आत्मो पवित्र आत्म्या उद्देशी ताका ताचे जाणवायेन जें कितें आमी बायबल पवित्र पुस्तकान आमकां बरयल्लें आहा, शिकवण दिलेली आहा, ते शिकवणे उद्देशी आयज काल आमी चलत जाल्यार आमच्या जिवितांत आमचें केन्नाच कशें वायट ना. पूण जें कितें आमकां सासणीक आमकां नास जायना, ना सोंपना तोल्लें जिवीत आमकां जेजून दिलेलें आहा. आमी आहा तयार आहा कितें करपाक, हें करपाक आमी आहा न्ही म्हणटा सगलें आहा. पूण जेन्ना तायणे येता तेन्ना कितें करपाचें? प्रेज गॉड. हालेलुया. तेन्ना आमी आदीण वाचूंक जाय, आर्गां दिता ना. आमी फकत तेंच कितें आहा हें केलें, आमी आमच्या तोंडार उतरां उलयत आसता. आमी कितें करता? ती देवाची उतरां पयस आनी नासाची उतरां कितें करता?
आमी आमच्या तोंडानसान, आमच्या काळजान, आमच्या कुडीन, आमचें सगलें, आनी मागीर म्हणटा आमकां ही बरें पडना, म्हाका ही खोती हुस्के येतात, म्हाका रातचें कितें हें दिसता, म्हाका तें दिसता, तें दिसता, तें दिसता. येतलें झाड सैतानाक नाका, सैतानान पयलें नाका नासलें. सैतान जावन आसा फोटिंगाचो बाप. तो जशें जेजू कितें आमकां सांगलां, भासयलां, तेच भाशेन तो जें खरें तें उतर घेवन तो येता आमकां दाखोवपाक की पळय तूं मागणें कोत्ताय, तुका हें आसा, तुज्या जिवितांत तें आसा. मागीर आमी कितें कोत्ता, कोणाचेर विस्वास दवरता? देंवसराच्या उतराचेर, ताच्या देवाच्या उतराच्या आड. आनी स्वता आमी आमच्या जिवाचो नाश करून घेवन आमी मागीर म्हणटा आमच्या जिवितांत हें घडोना, म्हज्या जिवितांत हें जायना, म्हज्या घोवाच्या हितून हें करना, म्हजें चेडूं आयकना, म्हजो तो आयकना, म्हाका शेजारी आमचें कितें म्हणटा, हें कोर्ट केस आसा, ती केस आसा, तो हें कोत्ता, तो काडटा, सगलीं आमी उलयता न्ही. स्वता आमीच उलोवन आमी तोंडांतल्यान घेता, तेन्नाच आमी कितें करता, त्या वायट आत्म्याक आमच्या जिवितांत आमी ताका जागो दिता. जेजू खंय दवरला आमी फाटल्यान काडून, पड्ड्याच्या आड फाटल्यान. आनी तो पड्डो नासाचो पड्डो, विनाशी पड्डो. जो काळो पड्डो आहा पळय, दिसना आमकां कांयच, आमी काळोखान जियेता. उजवाड न्ही, जेजू जावन आसा उजवाड, जेजूचो मोग. मोगा उद्देशी ताणें आमकां सगलें करून आयज ताणें आमकां बरें भलायकी, बरी सावथ दिलेली आहा. आमी दुसऱ्याचोय मोग करूंक जाय. आमी जर दुसऱ्याचो मोग करिना जाल्यार आमी कसल्या हातून जियेता? आमी सैतानान. आमी स्वता आमचे भायल्याचें सोडून घालया. आमी आमच्या फॅमिलीन कितलो मोग करता, कितलो आमी एकामेकाक भोगसून आमी एकामेकाचे मोग सजमोवणेन चलता. जशें जेजून आमकां सजमोवण दिलेली आहा. देवाच्या उतरान आपूण आमकां सगळें दिलेलें आहा. आमकां कांय खोती हुस्के काडपाची गरज ना, आमकां कांय कश्ट करपाची गरज ना, आमकां दिमयो घालून व्हडलें व्हडलें हें करपाचें, मागणें करपाची गरज ना. फकत देवाक दिण वासूंक जाय, वाखाणूंक जाय. थँक्यू जिजस, दिण वाजता तुका वाखाणणी दिवंक जाय, इतलेंच करूंक जाय. आमकां तें आमी कितें करता, सैतान आमचें सगलें घालता, आमी दिसता पळय तेंच आमी करता. मागणें करता, मातशें वगत दोळे धाकता, फाटाक कोण तो सीक आहलोलो आमच्या दोळ्या फुडें आमी हाडटा. सिकनस आहलें आनी कितें कसलें प्रॉब्लम आहा तें आमचें सैतान हाडून दिता. कित्याक? आमी देवाच्या उतराचेर स्थिर ना. आतां आमी वाचलां न्ही, भावार्थ आमकां कितें करता, देवाच्या उतराची जाणवायेन आनी स्थिर आमकां रावपाक दिलेलें आहा. आमकां बरयल्लें आहा, जेजू क्रिस्तान स्वता बरयल्लें आहा. कितें 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 हें करून आमी कितें कशीं उतरां. आतां फुडें पळोवया आमी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत कशें कार्य करता तें. हिब्रूज 11:6 सिस्टर, 11:6. भावार्था विणे कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. कित्याक? देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतेल्याक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थँक्यू जिजस. कितें जें आमी दिसना, आतां सांगलां न्ही, जो आमकां तो इनाम दिलोलो आहा, जें आमी ताचे भावार्था उद्देशी आमी जेन्ना आमी आमच्या तोंडांसान आमी उतरां उलयता आनी ताचेर स्थिर रावता आनी ताचे उद्देशी जें आमकां दिलेलें आहा तें उतर आमच्या तोंडांसान आमी पयस करिना. फकत जेजू क्रिस्तान आमकां कितें दिलेलें आहा ताच्या उतरा उद्देशी तो भावार्थ घेवन आमी चलता. त्या भावार्था उद्देशी आमच्या जिवितांत सगलें जेजून दिलेलें आहा. आमी जेन्ना तोंड उकडटा, तोंड उकडून आमी उलोवंक जाय, काळजांतसान आमी उलोवंक जाय न्ही की आमचे प्रॉब्लम्स इश्यूज सगले. भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आयकोन 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 आयकोन. त्याच परी आमी देवाचें उतर आमच्या सदांच तें काळजान आसा, जें बरें बी आहा. सैतान येता, सैतानाक नाका. कित्याक नाका? कित्याक सैतान सगळे कडेन बरो आहा. समज जर तुमी जर मागणें तुमकां सगळें जाणवय आहा, तुमचे भितर देवाचें उतर आहा, भावार्था उद्देशी तुमी जर उतर हें केलें जाल्यार तो सोंपलो. सैतान सोंपलो हें 100% ताका खबर आहा. देखून ताका नाका की तुमच्या मदें तो भावार्थ, जेजूचो भावार्थ, जेजूचो मोग, जेजूचें जें कितें बरेंपण तें तुमकां तुमचे भितर आहा तें ताका नाका. तुमकां सदांच तो नाका जाल्लें तुमचे भितर घालून आमचे जण एकल्याचे भितर आमी कितें करता, स्वता आमकांच आमी नाश करता. जीं उतरां आमी उलयता ताचीच आमी फळां भोगता न्ही. आमी बरीं करीत बरीं उतरां उद्देश भावार्था उद्देशी की जेजू क्रिस्तान म्हाका कितें केलां, जेजू क्रिस्तान म्हाका सगल्या वायटांसान, सगल्या पिडेनसान, सगलें जें कितें वायट वांडावण्यांसान म्हाका तेणेन बरो करून बरे भलायकीन बोल्ला. आर्गा तुका जेजू, दिणवास तुका जेजू. हीं उतरां जेन्ना आमी उलयता तेन्ना आमच्या जिवितांत कोण काम करता? पवित्रात्मो. जेजू स्वता येता. जेजू तो भावार्थ आमचे भितर काम करता. भावार्थ विस्वास. आमी विस्वासान उलोवंक जाय.
आमी विस्वासान उलोवन ते कोरण्यांत घालून आमच्या मनाची नवसणी करूंक जाय आनी करीत रावूंक जाय दीस रात दीस रात दीस रात दीस रात. जेन्ना ते आमच्या देवा उतर जो भायर सोदता देवाच्या उतर तोंडान आमच्या उतरांचा देवाचें उतर तो पासून सैतानाक आमचेर अधिकार गाजोवंक जायना. जेन्ना आमी भावार्थ उद्देशी सगळें आमकां स्थिर रावन ताचेर आमी जेजूचेरूच आमी पातयेवन रावता आनी जेजूचेच जें कितें आमी आमच्या जिवितान अनुभवलेलें आहा दिलेलें आहा तें उतर आमच्या तोंडानसान भावार्था उद्देशी करीत जाल्यार सैतान आमचे कडेन येवपाक आनी ताचे फुडें रावपाक आमकां ताचे कडेन ताकद ना. ताका कसलोच अधिकार ना. अधिकार जेजून आमकां दिलेलो आहा. आमी फकत तोंडानसान आमी उलोवंक जाय. भावार्थाची उतरां उलोवंक जाय. आमी भावार्थाची नाश उतरां उलयता आनी सैतानाक आमच्या जिवितान सगळें करपाक आमच्या तकलेर बसपाक आमच्या जिवितान सगळें मेतेर जावपाक आमी ताका अधिकार दिता न्ही देवाक. देवाच्या आमच्या तोंडान केन्नाच नासता. जेन्ना ताळणी आयल्यो की अशें जालें गो तोहें जालें गो कोण कितें जालें की स्टार्ट जाता आमचें प्रॉब्लम. आमी कितें उलयता आमी कितें करता सगळें कोणाक दिता दुसऱ्याच्या तोंडानसान आनी आमच्याय तोंडानसान. मागीर कितें जाता आतां म्हणलें न्ही हांवें सगळें हें करून आमच्या जिवितान आमी बरेपण बरेपण ना हें ना आमच्या जिवितान तें ना आमच्या जिवितान. तेंच मागीर आमी कितें करता सैतान आमकां तेंच शिकयता तेंच उलय तूं आनी तूं तोहोच राव. आनी एक दीस मागीर आमी कितें करता सारकीं पडटा सगळीं आमकां खबर ना. मागीर कितें करता कोण एक देवाचो मनीस जावं कोणूय मनीस देवाचो मनीस देवाचें उतर शिकयता जावं आमी खिरितीराक वेता थिंगासर आमकां सजमूण मेळटा. पवित्र आत्मा आमच्या उद्देशी कार्य करता. आमचो भावार्था उद्देशी आमकां जेजू क्रिस्ताच्या उद्देशीचें कितें आमकां दिलेलें आहा ताची जेन्ना जाणवाय आमकां गमता आनी जाणवायेन आमी बरोवन आमकां सजमूण मेवता ताचे उद्देशी मागीर आमकां जो सैतान जें कितें काळोख जें कितें नाश आसलेलो सगलो आमकां सोडून वचोन जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी बरे भलायकीन ताच्या जिवितान आमी बरोवन सगळें सफळ जाता. नाजाल्यार आमच्या जिवितान तशेंच घडोवन येतलें. आयज काल कितलींच आमी काल गेले आयज गेलो थिंगा देवाचें उतर आयकून देखून ते तोहें करताले. तांकां सजमूण नासली. आतां तांकां खबर आहा. आतां तांकां सांगलां अशीं उतरां उलय हीं उतरां कशीं उतरां आमच्या जिवितान करतात. तुज्या जिवितान तुका जर तुजे भुरग्याच्या जिवितान तुका जर बरेपण हें करून जाणून भोगूंक जाय तुका पळोवपाक जाय देवाची महिमा जाल्यार तूं तुजीं उतरां बदली आनी ताचो मोग कर. जसो जेजून तुजो मोग केला तेच बरी. तें मोग करिनासली ताका कितें कितें म्हणटाली ताका हें करताली हें करताली ना आमी तशें करूंक जायना. कित्याक आमी म्हणटा न्ही आमकां देवाचो भावार्थ आसा विस्वास आहा आमी विस्वास दवरता. कसो विस्वास दवरता काय देवाच्या उतरां उद्देशी आनी हीं उतरां आमची आसूंक जाय ना. आमकां देवान सांगलां दिलां तीच उतरां देवाच्या उतरां प्रमाणे जी आमच्या पवित्र पुस्तकान बरयल्लीं आहा तीच उतरां आमी आमच्या काळजान घेवंक जाय. आमी दुसरी देवाच्या आड गेलीं जाल्यार सगळेंच ना सगलो 100%. कोणाक मागीर राग कोणाचें मागीर आनी कितें कोण कितें करता जो कोण आमकां दुसरोय बरो करिना ताचे बद्दल पासून हें सगळें मेळसाण सगळें कितें करता आमचे भितर बसता आनी आमचो जो भितर जो जेजू क्रिस्ताचो पवित्र आत्मा आहा ताका आमी कितें करता सगलो मेळोवन दवरता. आनी मागीर आमी जियेता मागीर खोती हुस्के तकलेर हात दवरप हें करप कितें करप कोणाक मागीर मोग ना. हाचें हाका येता पळय ताकाय कितें म्हूण हाका म्हूण सगल्या उद्देशी आमकां सगळें आमी अनुभवून घेता. जेन्ना आतां आमी सांगा कितलीं जाणां आमी घरा हिंगासून वेता आनी कितलीं मोगान जियेता कितलें आयज पासून केलां कोणें येता आमच्या घरान सता जावं आमच्या सायडीक आमकां जातलोच प्रॉब्लम जातलो पूण कशें आमी ताचेर जैत व्हरपाचो. आमकां जैत व्हरपाक भावार्थ दिलेलो आहा. जे जैत भावार्था उद्देशी आमकां जैतिवंत जावंक जाय जाल्यार आमी आमचो भावार्थ आसा पळय तो आमच्या कोरण्यांनी घालूंक जाय. कोरण्यांनी कशी घालतले जें कितें जेजू क्रिस्तान आमचे पासत केलेलें आहा ताचेरूच ताचें सदांच तें आर्गां दिवन आमी आमच्या तोंडानसान उच्चारूंक जाय. जेजून अशें हें केलेलें आहा जेजूचें उतर आहा हें उतर म्हणटा जेजूचें आमकां जेजून मागलेलीं आहा जेजून आमकां बक्षलेलें आहा जेजून आमची पातकां व्हेलेलीं आहा आमची बरी भलायकी बरी सावत सगळें आमचे भितर जें आपले ताचे भितर आहलें तें आमचे भितर दिवन आमकां ताणें आपले कृपेन भरलेली आहा. ताचो भावार्थ आमचे भितर आसा. त्या भावार्था उद्देशी म्हाका जियोवपाक कशें जेजू हांव कसो जिवं कितें करूं पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन आमी उलोवन ताचे कडेन उलोवन आमकां देवाच्या उतरा उद्देशी आमकां जाणवाय मेवता. नाजाल्यार आमी ह्या संवसारान कितें सांगता सगलें कितें कोण कितें उलयता सो तो तें सगलें जाण येवन थिंगासर आमकां सांगता पळय ताचेरूच आमी नियाळ करता न्ही. आनी ताणें मागीर अशें म्हणलें की आमी ताचेर विस्वास दवरता.
देवाच्या उतराचेर ना, देवाचें उतर आमी केन्ना स्थिर कोत्तेले आयज फाल्यां परवां की आतांच ह्याच खिणाक जेव्हा जें आमी देवाचें उतर आयकता तेंच उतर आमी आमच्या कोरण्यांनी घालूंक जाय. त्याच भशेन रोमन्स 10:17 सिस्टर, रोमन्स 10:17 मातशें वाच सिस्टर. प्रेज गॉड. कोंकणीनूच वाचल्यार बरें पडटलें. प्रेज जिजस. हालेलुया. थँक्यू जिजस. कितें सजमता कोणें कितें आहा न्ही, कोणाकूय कितें विचारपाचें आहा जाल्यार कांय प्रश्न कितें कहें कितें करपाचें जैत कहें कितें सगळें मातशें कोणूय विचारा. कित्याक तुमचेय उद्देशी आमी शिकता, आमकांय सजमण येता, आमकांय गमता मागीर कितें आमी कितें शिकयता ताचे उद्देशी आनी कितें तुमचे उद्देशी आमकांय मेवता. पवित्र आत्मा तुमचेय उद्देशी उलयता कित्याक दुसऱ्याकूय सजमण मेवपाक आनी सगल्यांक जाणवायेन भरपाक लागून. प्रेज गॉड. वाच सिस्टर. म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडटोच आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जाता. भावार्थ उत्पन्न जावचो. प्रेज गॉड. कहो जाता जेन्ना आमी हिंगासर उलयता, आमी उलयता आनी आमचे उद्देशी पवित्र आत्मा तुमचे उद्देशी तुमकां शिकवण दिता. शिकवण ते जाणवायेन तुमी बरोवन तुमकां जें कितें तुमचो भावार्थ वाडोवन देवाच्या उतरा उद्देशी आयकोन भावार्थ येता न्ही देवाचें उतर. तेच परी आमी सदांकाल आमी कित्याक स्क्रिप्चर्स घेता भावार्था उद्देशी जावं सगळें करून भोगसवण्या उद्देशी भावार्था उद्देशी आमच्या जिवितांत कशें कार्य जाता तें आमकां गमना आनी आमी थिंगासरूच स्थिर पडटा न्ही. आमकां भावार्थ दिलेलो आहा. जी सजमण जे आमकां जर सजमण ना देवाच्या उतराची कितें म्हणटा सिस्टर आनी एक पडवास प्लीज. म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. आतां आमी कितें करता हिंगासर तुमकां कितें शिकयता देवाचो संदेश, देवाची जेजू उद्देशी, जेजूची प्रवचन, जेजून कितें केलां आमचे पासत पळय तें त्या उतरा उद्देशी तुमच्या भितर भावार्थ उत्पन्न जाता. आमचे उद्देशी जेन्ना आमी देवाचें उतर भावार्थ कसो येता देवाचें उतर आयकोन न्ही मागीर आमचो भावार्थ वाडटा. पयलो आमकां भावार्थ आसा पूण आमकां सजमण ना न्ही. आमकां भावार्थ कसो वाडटा, आमकां भावार्था उद्देशी कशें उलोवंक जाय, आमचो भावार्थ कितें आहा, जेजू क्रिस्तान आमकां कसलो भावार्थ दिलेलो आहा जो दिसना ताचेर सत मानपाचें. ते देखूनच जें आमी तोच भावार्थ आमचे मदें उत्पन्न जाता. जी कितें आमी दुयेंसां पिडा ती फकत टेम्पररी थोड्या वेळाक. जो देवाचो भावार्थ आसा पळय तो सदांकाल केन्नाच तो नाश ना. देवान स्वता सांगलां, जेजून आमकां सांगलां पवित्र आत्म्या उद्देशी आपूण तुमचे भितर वस्ती करतलो आनी सदांच आपूण तुमचे बाराबर रावतलो. केदीस तुमकां सोडचो ना. आमकां मनीस सोडीत, आमचो ह्यो संवसार सोडीत, आमची भाव भयणां सोडीत पूण देव आमकां केन्नाच सोडिना. देव आपल्या उतरा उद्देशी आमचे कडेन उलयता. आतां सांगलें न्ही भावार्थ कहें भावार्थ आमचो वाडटा पळय तो जेन्ना आमी ताचेर स्थिर रावता देवाच्या उतराचेर. देवाचें उतर आमच्या तोंडान सदांकाल आमी तोंडांसान आमी आमचें उच्चारता आनी सदांकाल आमी म्हणटा आनी आमी त्याच उतरान स्थिर रावता. जसो कितें आमकां आडखड्यो येवं पूण जेजून सांगलां, जेजून म्हाका आपलें जिवीत दिलेलें आहा, म्हजें सगळें वायट ताणें घेतलेलें आहा, हांव जेजू तुजेर स्थिर रावतलो, तुजेर विस्वास दवरतलो, भावार्थान हांव तुजे विधी चलतलो. म्हाका कसलें कितें वायट आयलें म्हाका तें ना, तें हांव ताचेर विस्वास दवरिना. म्हाका तें थोड्या वेळाचें, इवन दुयेंसां सुद्दां थोड्या वेळार. कितलीं जाणां आयज काल देवाचें उतर जेन्ना सजमण भावार्था उद्देशी जीं उतरां उलयतात ताचे उद्देशी कॅन्सर कितलीं नास कसलीं वायट दुयेंसां भावार्था उद्देशी आनी देवाच्या ताच्या तोंडान जें कितें उलयतात ताचे उद्देशी तांकां पिकोवणी फावो जालेली आहा आयज काल. कितल्या जाणांनी गोवायकी जावन आसा आमच्या युट्यूबाचेर सगलीं कितलीं कसलीं कितल्या वर्सांची कोणाचे काजारे जिवितान खूब डायवोर्साची केसी सुद्दां कॅन्सल जालेल्यो आहात. कोणाच्या गोवान सोरो पियेतालो, सोऱ्याचो नाश जालेलो आहा. कोणाची भुरगीं आयकोनासलीं, कोणाच्या भुरग्यांची कितें इश्यूज, मॅरेज इश्यूज, जॉब्स कितें सगलें कित्याक जेन्ना आमी भावार्थान उद्देशी जेजून कितें केलां ताचेर स्थिर दवरून जेजूक आमी आर्गां दिवन आमी ताच्या उतरांत चलता तेन्ना आमच्या जिवितांत सगलें सफल जावन येता. आमकां दिलेलें आहा, आमकां दिवपाची कांय गरज ना, आमकां कांय कोश्ट करपाची गरज ना. जें कितें आहा जेजूची महिमा, जेजूचो ग्रेस
ताची सगळी आमचे भितर ताणें घाल्लेलें आमकां आपल्या बरे भलायकेन बरे सावदीन बरें सगळें कितें आहा पळय तातूंत भरून आमकां ताणें आपले जाणवायेन भरलेलो आहा आनी ताची बरे भलायकी बरी सावत दिलेली आहा विस्वासा उदेशी आमकां ताणें ती फावो केलेली आहा. आमचे भितर जर भावार्थ ना आनी आमी डगमगता भावार्थ ना हें करून कितें जातलें काय खरेंच हें जातलें. जशें आतां कितें करता डॉक्टरान आतां आमकां दिता न्ही रिपोर्ट दिता न्ही आनी तो रेड मार्क घालता ताचेर न्ही खूब जाण डॉक्टर रेड मार्क घालता न्ही आनी टॅबलेटां दिता हें अमके टायमार 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 न्हिदल्या उपरांत घेवपाचें आनी उठच्या पयलीं घेवपाची अशी दिता टॅबलेट न्ही आमकां डॉक्टर तीच डॉक्टर न्ही दिता ती न्हिदल्या उपरांत उठपाची आनी उठच्या पयलीं कसलीं हे संवसाराची उतरां सैतानाची उतरां ती घेता न्ही हांव सैतान कोणाय उद्देशी तरी उलयता आमकां दिता की तुका हें आहा ही तुका टॅबलेट आहा ही घेवंक जाय व्हरोन घेत आमी सारकीं घेता न्ही टायम टू टायम केन्ना ताका हें करिना कित्याक आमचो भावार्थ कोणाचेर आसता ते टॅबलेट ते प्रिस्क्रिप्शन दिलेले दोतोराच्या उतराचेर आमी केन्ना भावार्थ दवरतले आतां देवाच्या उतराचेर जेजूचेर आमी केन्ना विस्वास दवरतले केन्ना आमी ताच्या भावार्था उद्देशी चलतले जेजून कितें दिलेलें आहा सगळें तें आमकां घेवपाक लागून जें दिसना तें म्हजे कडेन पेकोवणी सगळीं म्हजे भितर आहा जेन्ना आमी भावार्था उद्देशी आमच्या तोंडांसान उलयतले आनी तोंडांसान उलोवन 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 देवाचें उतर सदां काल म्हज्या मुखार दवरतलें ताचेच उद्देशी जें देवान दिलेलें आहा तें म्हजें हांव स्वता म्हजे भितर सावन हांव ताचो मोगा उद्देशी आनी ताच्या पवित्र आत्म्या उद्देशी बळान म्हाका ताकद शक्ती सगळें मेवता नाजाल्यार ताकद खंयची आसतली आमकां कांयच ना न्ही आमी कितले प्रॉब्लम कितले इश्यूज कितलें कितें आयलें तायण्यो आयल्यो ह्यो आयल्यो आमी कितें करता स्थिर रावता आमी डगमगता न्ही तुमी झाड पळयलां न्ही एक झाडां असतात ती न्ही झाडां माड झाडां सगळीं कसलीं झाडां असतात आनी वादळ येता न्ही पावस पडपाचो आसता न्ही ती झाडां कितें करतात वेतात आनी खंय पावस पडना थिंगा वचून रावतात न्ही ना वेतात थिंगासर थिंगा वेतात ती कित्याक भिरांतीन न्ही वतात कित्याक ती पडटलीं वारो मारतलो तांकां वादळ येत जाल्यार आमी सगळीं मरतलीं हें करतलीं भिरांत येता तांकां न्ही ती ह्या गांवांसान आतां समज हिंगा उसगांव पोंडासान ती आमकां हांगा मोयडा नॅशनला आमच्या थिंगा वचून रावतलीं न्ही ना तुमच्या थिंगा ना प्रेज गॉड कित्याक रावतलीं कित्याक रावतलीं ताचो भावार्थ झाडां तोच भावार्थ आमी एक अनुभव एग्जाम्पल घेवया कित्याक कितलोय वादळ मारलो हें वारो मारूं कितें मारूं तो माड झाड तें थिंगाच आसा कितें आसूं हालता दोलता कितलो वादळ येता वारो मारता कितें करता तें झाड तशेंच आसता कित्याक ताका विस्वास आसा ताची मुळां खंय गेलेलीं आहा भुंयेन न्ही दोतोरेन गेलेलीं आहा त्याच परी आमच्या जिवितान आमी देवाचें उतर भावार्था उद्देशी तें भावार्थाचें देवाचें उतर आमी आमच्या खोल काळजान रिगोवंक जाय आनी त्या उतरा उद्देशी जेन्ना आमी ताचें नियाळ करता कितें कसली तायणी आयली फटाक करून म्हजे कडेन कितें आहा देवाचें उतर आहा आर्गां दिवंक जाय दिण वासूंक जाय आनी सदांच देवाच्या उतरान कितें देवान कितें सांगलां सगळें आमचें घेवन कुर्सार मरोन ताणें आपली कृपा आमचे भितर घालून आमकां आपलें जिवीत दिलेलें आहा आतां समज आतां कसले तायण्यो आयल्यो कितें वायट आयलें कितें आयलें आतां आमचे भितर देवाचो पवित्र आत्मा आहा देवाची जाणवाय आहा देवाचें उतर आहा देवाची सगळी महिमा आमचे भितर आहा जें कितें आमकां जाय जाय पळय तें बरेंपण सगळें ताणें आमचे भितर इतलें कोमून घाल्लेलें आहा आनी तें वायटपण आहा तें खेचून काडून मोडा सकट उपटून ताणें तें थिंगासर आपले कुडीर भितर घेवन ताणें मरोन तें खोणान पुरून ताणें तिसऱ्या दिसा जिवन जावन ताणें आपलें बरें सासणीक जिवीत आमकां दिलेलें आहा हें जर आमी विचार करीत ती आयज काल ती झाडां म्हणा थिंगासर आहा पावसान कितलोय वादळ मारो कितें तांकां पडलेलें ना ते म्हणटा येतलो वेतलो म्हाका कित्याक पडला म्हजो देव आसा म्हाका देव सांबाळटा सो तेच बरी आमकां आमचो देव आमचे भितर आहा वस्ती करता सो ताचो आमी आदार कित्याक घेना आयज काल घेता आमी ना न्ही जशीं कितें उतर आयलें एक डॉक्टराचें हें करून सारकें तें मागीर आमी हाडून ती टॅबलेटां फ्रिजीन दवरप जावं थिंगासर हाचे कडेन दवरप टायम जालो की सारकें टायम टू टायम अशें आमी उतर देवाचें टायम टू टायम आयकता देवाच्या भावार्थांत उद्देशी भावार्था उद्देशी आमी आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमी स्थिर करून चलता ताचेर चलता देवाच्या उतराचेर चलता की ह्या संवसारी जिविताचेर हाणें सांगलें डॉक्टराच्या रिपोर्टाचेर तो डॉक्टर वो डॉक्टर तो डॉक्टर कितले 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 डॉक्टर जातात न्ही आमचे कडेन जायना आमी कोणाचेर विस्वास दवरता कोणें सांगलें तो डॉक्टर बरो आहा
फटाक करून थिंगा गेली. ताची प्रिस्क्रिप्शन गेली 1-2-3 म्हयने थिंगासर कांय फायदो जालो ना. परतो आनी कोण तुका सांगता मार्ग मडगांव कोण आनी बरो एक डॉक्टर बरो आहा थिंगासर ताचे कडेन वच, तो हें कोत्ता तुका. तो गेलो की तुजो रिपोर्ट पळयता आनी ताका खबर आसता तुका एक्चुअली तें दुयेंस जस्ट मातशें वखदाक आमी ताका ओड कोत्ता आनी हिंगासान थिंगा थिंगासान थिंगा थिंगासान थिंगा. कित्याक आमकां विस्वास ना, आमी भावार्थ ना, आमकां भावार्था उद्देशी आमकां जाणवाय ना देवाच्या उतराची. देवान कितें केलां पळय तें सजमोन तें जर आमी जाणा जाल्ले आसत तो ह्या त्या रिपोर्टाचेर आमी कोच्चे नासले, घेतले आहले. ओके नाका न्ही टॅबलेट घेवकूच जाय कित्याक, पूण कशें घेवंक जाय भावार्था उद्देशी. देवान जेजून सांगलां न्ही आपूण सगली तुजी पिडा कश्टां दुयेंसां पिडा आपले कुडीर घेवन गेला. तुका कांय खोती हुस्के करपाची ना, तुका कोणाची कांय रडपाची गरज ना, तुका ही वचोन हिंगा दिमी मोडून थिंगासर हेचे कडेन मागोंक जाय, ताचे कडेन हात दवर ताचे कडेन गरज ना. सगलें आमचे भितर आहा. जो भावार्थ आमचे भितर आहा, जेजू आमचे भितर आहा पळय आत्म्याची उद्देशी. जेन्ना आमी आमची उतरां आमच्या तोंडांसान बरीं उतरां काडटले आनी आमी ताची उतरां आहा पळय ती आमी घेतले ती कांय दिसाची 1-8 दीस चडूच ती टॅबलेट घेवन दुसऱ्या दिसा 8 दिसांनी ते नास कांयच ना. कशी घेवपाची देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाक ताचेर विस्वास दवरून भावार्थ दवरून आमी कितें कोत्ता. जेजू तूं दिसना ताचेर हांव सत मानता. ही म्हाका पेकोवणी पयलींच मेवलेली आहा, हें म्हाका फकत जस्ट दिलेलें आहा, सो ताका लागून हांव घेता. पूण हांव ताचेर सत मानिना, पूण ताचेर तुजें दिसना त्या पेकोवणेचेर हांव सत मानता. आनी म्हाका सगली पेकोवणी मेवली आनी म्हाका सगली सुटका फावो जाली म्हूण हांव तुका दिणवासता आर्गां दिता. आमी आर्गां दिवंक जाय, दिणवासूंक जाय. सदांच आमच्या मुखार आमचें दिणवासूंक जाय, वाखाणूंक जाय देवाक. आमी कसले इश्यू येता प्रॉब्लम येता ताचेर पळोवपाचें ना. आमी आतां एक नाल्लाचें झाड न्ही, नाल्ल आमी आतां कितें करता, एक नाल्ल आमी रोयता न्ही आनी ताका उदक घालता. आमी खंयसरी तें उदक वेता ताका हें करून आनी रोखडोच ताका हें येता ना न्ही. ताका कितलो 1-2 म्हयने लागता, 2 म्हयने लागता, 3 म्हयने लागता चडूच ते ताका कोंब येता. कोंब येवन मागीर कितें जाता ताचे भितरसान कसलीं हें जाता, आंब्याचें झाडां जाता न्ही ना ना आंब्याचें झाड जाता न्ही. हय ब्रदर, प्रेज गॉड. नाल्लाच्या हातूंतल्यान आंब्याचें झाड येता न्ही, प्रेज गॉड. आं मागीर आमकां आंबे जाता, व्हडले जाले की आंबे येतात न्ही ना, प्रेज गॉड. त्याच बरी आमचोय भावार्थ तसो आसूंक जाय. आमकां ताचें स्थिर आहा कित्याक आमी जो नाल्ल लायलो नाल्लूच जातली न्ही, नाल्लाचो माडूच जातलो, आंबो जावचो ना. त्याच परी देवाचें उतर जें कितें आमी ताचेर विस्वास दवरता, विस्वासा उद्देशी आमी चलता, तें आमच्या कोयण्यांनी घालता, तेंच आमच्या जिवितांत सुफल जावन येतलें. म्हूण आमी स्थिर रावंक जाय, घडोवन येतलेंच 100%. कित्याक जेजून आपल्या उतरान सांगलां जें कितें दिसना तें तुका हांवें पयलें दिलेलें आहा म्हूण सत मानून तूं घे. आनी त्याच उद्देशी तें जें कितें आमच्या जिवितांत घडोवन येतलें तेंच आमच्या जिवितांत आमी अनुभवतले. न्ही की आमी आंबो लायलो जाल्यार आंब्याचें जें जातलें आनी माड लायलो जाल्यार माडाचें आमकां नाल्ल मेवतले. तशीच आहा. आनी त्या झाडा परी कितलोय वादळ आयलो हें आयलो जाल्यार आमच्या तोंडान कोण आसूंक जाय, जेजू आमचे भितर आसा. आमकां खबर आहा आमी वयर हात काडपाचें ना, आमी धिरान रावपाचें, ताचेर स्थिर रावपाचें. जेजून सांगलां तूं आपलें उतर उलय, भावार्था उद्देशी उतरां तुज्या तोंडांसान उलय. कितलें तुका कितें येवं, दुयेंसां पिडा येवं, तुजे फुडें रावपाक ताका ताकत ना. तुजे भितर ताका पदवी दिवंक ना. तुका पदवी दिल्या ताका धाडयपाक. कित्याक जिवीत मरण आमच्या जिबेचेर आसा. प्रोब्स 18:21 सिस्टर मातशें वाचताय, कित्याक आमी सदां घेवया. हें कित्याक आमी मातशें घेवन न्ही, कित्याक आमी हे सद्या स्क्रिप्चर्स घेता, कित्याक आमकां 1-2 न्ही. म्हज्या जिवितांत म्हाका 10 वर्सां 8-9 वर्सां लागलीं, जे देवाचें उतर 7-8 वर्सां लागलीं शिकपाक आनी हाचें हें करपाक. कितें सजमोण आमी येता पूण मातशें कितें आहा मागीर आमी पयस येता, तायणे येता, कितें येता पळय. पूण जेन्ना आमी सगळे स्थिर रावता देवाच्या उतरार, देवाचें उतर आनी कितें आहा म्हणटा पळय तेंच आमी जिवितांत घडोवन हाडटा. प्रोब्स 18:21 म्हणण्याचें पुस्तक 18:21 ओळ. त्यो कितें उलयताय ताचे वेल्यान तुका जिवीत वो मरण फावो जाता. म्हणटोच तुज्या उतरांचो परिणाम तुवें मानून घेवंक जाय. आमी देवाच्या मुखार मानवलेली कशीं जाता, देवाच्या उतराच्या आड जर उतरां उलयलीं जाल्यार आमी देवाक मानवल्लीं जायना. आमकां बरयल्लें आहा पयत पुस्तकान. हें आमचें उतर न्ही, पयत आत्मा म्हजे उद्देशी उलयता, एक आमकां सगळे स्क्रिप्चर दिता, सगळें दाखयता. आमी सदां काल स्थिर रावंक जाय. कोणाक? देवाच्या उतराचेर. भावार्था उद्देशी आमचो भावार्थ कसो आसूंक जाय,
एक जसो आमी दिसना त्या वस्तूचेर सत मानपाक आमकां जेजून शिकयल्लें आहा. आनी तीच उतरां काल तेच भयणीक सांगलें हांवें, जिवीत मरण आमच्या जिबेचेर आहा. ती कितें कोत्ताली, तेचें चेडूं कितें कोत्ता, हें कितें कोत्ता, तो कितें कोत्ता, तें दिसता ताचेर उलय लागली. हांवें तें कॅन्सल केलें. हांवें म्हणलें हांव सत मानिना. हांव म्हणलें तुजें तूं कितें उलयताय तें हांव म्हणलें एग्री जायना, सत मानिना. हांव म्हणलें म्हज्या जेजून कितें सांगलां, जेजू उद्देशी ताणें सांगलां, जे कोडसीक आहा ताचेर हात दवर, भावार्थान हात दवर आनी तांकां पिकोवणी फावो जातली आनी ते सुटका फावो जातली म्हूण सत मान. हें म्हजें उतर आनी हांव ताचेर स्थिर रावतां. हांव तुजें सत मानिना. आनी ताका ताच्या भयणीक ताच्या कजनाच्या हाका सांगलें. हांव म्हटलें हिंगासान पळय, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ताका त्या बेऱ्या आत्म्याक हुकूम घालता, ते मायच्या कानानसान नास जावन वच म्हूण. आनी ताका सगळीं आयकूं बरे भशेन आयकूंक येता म्हूण ताका 1:30 वाजता अर्घ दिता वाकाणटा. आनी हांवें सत मारलें आनी ताका सांगलें. ताका लागीं सुद्दां आसलो, ताका आयकूंक येनासलें. ताका वेताना हांवें उलो केली तें पळयता ती हय हय. जेन्ना हांवें सत मारून तें उलो केलो थिंगा इतली पयसान हिंगा, वय आहा बरी आहा म्हणूंक लागली. पळय देवाची महिमा. जेन्ना आमी आमच्या देवाच्या विस्वासान भावार्था उद्देशी भावार्थाची उतरां आमी आमच्या कोयण्यांनी घालून दुसऱ्याकूय देवाची मिलाक जे ताच्या जिवितांत ताणें पयली न्ही. सो तांकांय विस्वास आयलो. कसो विस्वास वाडलो, जेन्ना ताणें अनुभवलें जें उतर हांवें कितें उलयलें म्हज्या उतरा उद्देश, नॉट म्हज्या उतरा उद्देश, सॉरी, पवित्र आत्म्या उद्देशी म्हज्या तोंडांसान पवित्र ताका जेन्ना उलयलो आनी तांकां तें सजमोन आयलें, तांचोय भावार्थ वाडलो न्ही. तांच्या भितर कितें जालें, देवाचो भावार्थ उपजोंक लागलो, वाडोंक लागलो न्ही. आतां आमी वाचलां न्ही, देवाचो कसो येता भावार्थ वाडटा न्ही. कसो वाडटा, देवाचें उतर आयकोन आयकोन, देवाचें उतर आयकोन आयकोन. तोहेंच आनी आमची उतरां आमी खंय आहा पळय ती आमी सदांच नियाळ करूंक जाय. कित्याक हांव सदांच घेतलेले फावटी हो प्रोब्स 18:21, कित्याक आमकांय चुकता, आमी चुकता, हांवूय चुकलां खूब फावटी. जें आमी कितें उलयतालो तें म्हाकाय खबर नासलें. प्रोब्स 18:21 मागीर म्हाका सजमण जाली, पळयत आत्म्या उद्देशी म्हाका सजमण आयली की हांव कितें उतरां उलयतां आनी हांव कसलीं उतरां उलयतां. तेच म्हाका ताचे भितर मागीर ती म्हाका ताच्या देवाच्या उतरा उद्देशी पवित्र आत्म्यान म्हाका जाणवायन शिकयली की तूं कितें उलयताय पळय तीं उतरां नास उतरां, ही दुसरें म्हजीं उतरां न्ही. हांवें कितें सांगलां, जें कितें जिवीत मरण तुजे जिबेचेर आहा, जें कितें उलयतलोय तेंच तूं अनुभवतलोय, तूंच तें भोगून घेतलोय, ताचीच फळां तूं खातलोय. तशीच आहा न्ही ती. आमकां वायट फळां नाका, आमकां देवाच्या उतराची. देवान कितें केलां, देवाचे उद्देशी देवान आमकां कितें भासयलेलें आहा, देवान आमकां कितें दिलेलें आहा तें आमी सदांच सदां 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 काल आमच्या जिवितान आमी अनुभवूंक भोंवतले. जेन्ना आमी देवाचें उतर, देवाचे कोरणे, देवाच्या उतरा उद्देशी, आमच्या भावार्था उद्देशी आमी आमचे कोरण्यांनी आमी भावार्था उद्देशी आमच्या जी कितें आमी कोत्ता तें कोरण्यांनी घालतले आनी ताचेर आमी दिसना पळय ताचेर आमी सत मानतले आनी तें आमच्या जिवितान आमी घडोवन आयलें म्हणून आमी देवाक दिण वाचतले, वाखाणटले, आर्गां दितले. त्याच टायमार तें जिवितान आमच्या घडोवन येतलें. आमी करना, आमी खूब फावटी आमी तुमकां म्हणिना पूण आमी जिवितान हें आमी अनुभवलां. देखून आमी सदांच तुमकां शिकयता, कित्याक पळयता आत्मा आमच्या उद्देशी तुमकां शिकयता. तुमकांच न्ही, सगळे कोण संवसारा आख्या युट्यूबाचेर पळयता पळय तांकांच आमी सगळीं भाव भयणां आमची येतात हिंगासर सग शिकयतात. ती सुद्दां बरी हें न्ही, सगळीं कितें करलें कसल्या आडमेळ्यानसान तांकां जेजू क्रिस्ताचे सत्यान तांकां आमकां सत्यान आमकां सुटका फावो केल्या. पळयत आत्म्या उद्देशी, देवाच्या उतरा उद्देशी, भावार्थान जेन्ना आमी उलोवपाक स्टार्ट केलें, जेन्ना आमी भावार्था उद्देशी सगळें जें दिसना ताचेर आमी सत मानून अनुभवलें आनी तें आमच्या जिवितान आयज घडोवन आयज आमी कसल्या वायटानसान म्हाका कितले दुयेंसां आसलीं, सगळीं दुयेंसां नास जावन आयज हांव बरे भलायकेन बरी सावदीन. कहो म्हजो भावार्थ, जेजूचो भावार्थ उद्देशी, जेजून म्हाका शिकयल्लें जें दिसना ताचेर, जेजू हांवें पळोवंक ना पूण हांवें ताचेर सत मानलें. जेन्ना हांवें ताचेर विस्वास दवरलो, सत मानलें, भावार्था उद्देशी जी उतरां म्हजी आसलीं, पयलींची उतरां आसलीं ती हांवें बदललीं. खंय देवाच्या उतरा उद्देशी. देवाचें उतर उलोवन 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 एक दीस हो जायलो की सगळें म्हाका सोडून गेलें. हांवें न्ही सोडूंक ना, म्हजे भितर न्ही, म्हजे भितर जो पळयता आत्मा आसलो ताणें म्हाका कन्विन्स करून म्हाका शिकोवन जेन्ना हांवें तो म्हज्या उतरां उलोवन भावार्था उद्देशी हांव चलोंक लागलो आनी म्हज्या कोरण्यांनी हांवें घातलें. त्या उद्देशी आयज म्हजो सगलो सिगरेट, सोरो, वायटां, दुयेंसां, पिडा, कसलें कितें म्हाका इश्यूज आसलेले सगलें कितें पयशाचो कितें प्रॉब्लम सगलो पयस जाला. आयज काल हांव बरें जिवीत, बरें भलायकी, आम रीच इन क्रायस्ट जिजस, जेजू क्रिस्ताच्या उद्देशी हांव एकदम श्रीमंत आहा.
एकदम श्रीमंत भरपूर आहा, म्हजे कडेन सगळें दिलेलें आहा. आमी हीं उतरां उलोवंक जाय भावार्था उद्देशी. तुजे कडेन कांय ना हें दिसना ताचेर पळोवपाचें ना. जेजून आमकां सगळें दिलेलें आहा. जें दिसना तें आमी दिसना तें वस्तू आमी दिसता तें हातून हाडपाक आमी कितें करूंक जाय, आमच्या भावार्था उद्देशी आमी भावार्थान तें उलोवंक जाय. भावार्थ कोयण्यांनी घालून कोयण्या उद्देशी जें दिसना तें आमचे कडेन स्वता आहा हाडपाक. जें दिसना तें दिसता करून हाडपाक आमकां पदवी दिलेली आहा देवान. खंय दिलेली आहा? भावार्थान उद्देशी आमच्या तोंडांसान उतरां उलोवपाची. खंय उतरां उलोवपाची? देवाच्या सदांच आमच्या मुखांसान सदां काल कितेंय आसूं, तुका आडकोड्यो येतल्यो, प्रॉब्लम येतल्यो, तुका दुयेंस पिडा सगळी कितें आसलें नासलेलें येतलेंच. कहें जेन्ना तूं ताका एलाव कोत्ताय, तूं ताका स्थिर दिताय, देवाच्या उतराचेर तूं स्थिर रावनाय, भावार्था उद्देशी तूं चलोनाय, त्या उद्देशी तुमकां आमच्या जिवितान आमी कांयच अनुभव शकना. सगळें तें जें कितें आमी ताचे कडेन दिलां पळय, सैतानान आमकां दिलेलें आहा, तें जर आमी घेवन जर भोंवत रावत, बसून रावत, आमचे भितर कुडीन हें करीत, आमचे भितर जातलें आनी आमच्या फॅमिलीचे भितर सगळें जाता. आनी तेंच आमी अनुभवतले. आमी कशें चलोवंक जाय? भावार्था उद्देशी आमकां देवान दिलेलें आहा. जें कितें आहा तें आमी सदां काल आमच्या मुखान आमी दवरूंक जाय. देवाचें उतर चालूच आसूंक जाय. तें जें आमी देवाचें उतर जर आयज आयकलें आनी 8 दिसांनी हें केलेलें वचोन थिंगासर आयकलें जाल्यार ताचे मदीं जें कितें आमचें जीं कितें बियां आमी तुमच्या काळजान पवित्वात्म्या उद्देशी तुमच्या काळजान घालिल्लीं आहा, जीं ती बियां सैतान रोखडोच येता नाश करपाक. मातशें हेका आयलें, नाश केलो, गेलो. मागीर कितें करता? तुका तायणी हें, म्हाका हें जालें, म्हाका तें जालें, कशें हें जातलें? आमकां भावार्था उद्देशी आमी आमच्या कोरिण्यांनी जें दिसना ताचेर आमी सत मानिना, आर्गां दिना, देवाच्या उतरान आमी स्थिर रावना. देवाच्या उतराचे उद्देशी जें कितें आमकां आयज आमी आयकता, जें आमी कितें देवाचें प्रवचन आयकता त्याचे उद्देशी आमचो भावार्थ वाडटा. भावार्थ वाडोवन आमचे भितर स्थिर जावन आमकां बरी भलायकी, बरी सावध, बरें बळान आमकां जेजू क्रिस्तान भरलेलीं आहा. ताचे उद्देशी खंय भावार्था उद्देशी भावार्थ जर आमी घेवन जर चलोन आयज काल जाल्यार दिसना त्या वस्तूचेर आमी सदां काल स्थिर रावपाचो. सदां काल जी दिसचें ना आमकां कांय दिसना, म्हजे कडेन हें ना, म्हजो प्रॉपर्टी हें आहा, म्हजे कडेन शेजाऱ्यान हें घेतलेलें आहा, तें घेतलेलें आहा, आमी ताका बक्षूंक जाय, सोडूंक जाय. जेजू कडेन सांगूंक जाय, जेजू हांव ताका बक्षिता, म्हाका कांय तेचें पडलेलें ना. तुवें सांगलाय न्ही, तुज्या उद्देशी भावार्था उद्देशी हांव जें दिसना, जें कितें म्हजें आहा तें म्हजें. तुवें सांगलाय म्हाका जें दिसना ताचें स्वत मान, आनी तुजें जें आहा पळय तें तूं घे म्हणून स्वत मान. फकत आमी आयज काल न्हय हातून करार आमी फकत जेजूचेर स्वत मानून स्थिर रावपाचें, भावार्था उद्देशी चलपाचें. भावार्थ आमी आमच्या कोरण्यांनी घालपाचो. कितें आहा तें सदां काल आमी घेवन बसपाचें ना. कितलेय तायण्यो यो, कितेंय यो, कोणूय कितें म्हणो, आमकां पडलेलें ना. आमचे आड खूब जाणां येतलीं सतत, तूं खंय वताय, थिंगासर तूं कितें सारकें आहा, तर आमी इगर्जेन या, चल या, थिंगासर या, आनी हिंगासर या, पोटा या, थिंगा या, हिंगा या, वचपाक जाय ना न्ही. पूण तुवें कितें ताका शिकयलां पळय थिंगा सांग, खंय गेलें कितें गेलें कांय ना, सगळ्याक शिकयता देवाचें उतर. पूण तुजे भितर जो पवित्र आत्म्या उद्देशी तुज्या भावार्था उद्देशी तूं चलताय आनी तुजे भितर जी जाणवाय आहा ते जाणवाये उद्देशी तूं तुजें उतर तुज्या जिवितान उलयताय, आनी तें उतर भावार्था उद्देशी जें दिसना ते वस्तू तुज्या सगळ्या हाडून तुका सगळें जें दिसना तें आमकां दिसता तें करून आमकां दिता. हें आमी स्वत मानूंक जाय. आमकां हें स्वत मानपाक एकदम आगट. आमी केन्ना कितें करता, सगळें हाचेर हें करता, ताचेर हें करता, सगळें. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो आतां आमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? प्रेज द लॉर्ड. सिस्टर एक लास्ट स्क्रिप्चर्स घेवया. मार्क 5:25 आमी पळोवया. एक वस्तोरी आसली, 12 वर्साचेर ताका रक्तस्त्राव आसलो. 12 वर्सां तुमी जाणा आसतलें सगळें हें करून. तिणेन कितें केलें? ती इतली कोश्टवली आसलेली सगल्या भितर, सगळें ताचे कुडीन कितें आसलेलें नासलेलें तें ह्या डॉक्टरा कडेन गेली, त्या डॉक्टरा कडेन गेली, त्या डॉक्टरा कडेन गेली, ह्या डॉक्टरा कडेन गेली. कित्याक? ताका कोण सांगता पळय थिंगासर गेली. कितें केलें ताणें? 12 वर्सां ताणें आपले जे दुडू आसले, जे आपले कितें भलायकी सावध सगळी आसली ती सगळी कितें जालें? रगत वचोन आनी 12 वर्सां सफर जावप म्हणजे तुमी पळयात ती कशी आसतली. घट आसतली न्हू, एकदम ताकद आसतली ताच्या जिवितान, बळ आसतलें न्ही, चलपाक तिका ना. प्रेज गॉड.
कोही आहली सारकी एकदम वीक जालेली, सारकी अशक्त आहली, तिका कांयच जायनासलें. ताणें कितें केलें, कितलीं वर्सां ताणें सगळें केलें. आनी एक दीस ताणें ताका कितें जालें, ताणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आयकलें. फकत आयकलें तिणें. आनी ताणें कितें केलें, आपल्या मनाची नवसणी केली आनी ताणें आपले विचार बदलले. आनी ती कितें केलें, ताणें आपूण तोंडान सान तें देवाचें आपूण त्याच्या आंगवस्त्राक हात लायत जाल्यार आपूण म्हाका पिकोवणी फाव जातली. ती कितें करूं लागली, कितें केलें ताणें मनान चिंतलां केली. आनी कितें केलें, ती म्हणूच रावली सदां काल. कितेंय जावं, कितें म्हणून कितें केलें ताणें, आपूण फकत ताच्या आंगवस्त्राक हात लायत जाल्यार बरी जातली. सिस्टर वाच पळोवया. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. 12 वर्सां घडपात जाल्ली थंय एक बायल आसली, साबार वयजाचे. एक मिनीट सिस्टर, एकाच डॉक्टरा कडेन ते गेल्ली न्ही, एका 2 डॉक्टरा कडेन. वय साबार दोतोर, म्हणजे ताणें कितले दोतोर केले, खूब दोतोर केले. कितें जालें, शेवट कांयच जावंक ना, कांयच जालें ना. ताचे पयशे गेले, ताचें सगळें कितें आहलें, जें कितें आहलेलें ताणें पयशे आपले सगळे काबार करून ती कितें केलें, वयजांक घालें. आनी कांय जायना जालें. आनी आतां फुडें पळोवया खंय कितें जालें पळय तें ताच्या जिवितांत. साबार वयजाचे वखद कोत्ताना जायतें सोंसूनय आनी सगलो आपलो दुडू खर्चून तिका कांयच गूण पडोंक नासलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. ताणें पळय आपले कडेन जितलें कितें आसलें ताणें कितें केलें, कोणाचेर विश्वास दवरताली पयलीं, दोतोराचेर विश्वास ताचो विश्वास कोणाचेर आहलो, भावार्थ कोणाचेर आहलो, हांव ह्या दोतोरा कडेन वचत थिंगासर पेकोवणी मेवतली, त्या दोतोरा कडेन वचत तो म्हाका बरो करतलो, तो दोतोर वचत. अहे कितलेच दोतोर ताणें केले. आनी सगलें तांचे साबार दोतोर करून सगले ताचे पयशे दुडू सगलें काबार करून ती सारकी आनीक अस्कोताय जाली, अस्कोत जाली. इतली अस्कोत जाली तिका कितें करपाचें, कितें काय करपाचें तिका गमोंक ना. फुडें वाच सिस्टर. पूण तिची गोत अदीक पास जाली. जेजूची खबर. कोणाची खबर, जेजूची खबर. जेजूची खबर, जेजूचे शुभ वर्तमान. प्रेज गॉड. फुडें वाच सिस्टर. आयकून ती प्रेज गॉड लोकां मदल्यान गेली आनी ताच्या आंगवनाक फाटल्यान तिणें हात लायलो. फुडें वाच सिस्टर. ताच्या वस्त्राकूच हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. प्रेज गॉड. ताणें कितें केलें, आपूण फकत ती तोंडान सान ती उलयत रावंक लागली. फकत आपूण जेजूच्या आंगवस्त्राक हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली. ताचे भितर जेन्ना ती उलयताली हिंगा कितें घडोवन आयलें, ताका कितें जालें, भावार्थ वाडलो. प्रेज गॉड सिस्टर. प्रेज गॉड. ताचो भावार्थ वाडलो. ताचे भितर ताका ताकद मेवली, बळ मेवलें. कशें, ताच्या भावार्था उद्देशी पवित्र आत्म्यान ताका बळान ताका भरून ताका जें कितें जालेलें ताचे भितर सगलें ती सारकी अस्कोतायेन पडलेली. सगलें कितें जें कितें नासलेलें सगलें पडोवन तिणें कितें केलें, जेजूचेर विस्वास दवरलो, भावार्थ दवरलो. आनी ताणें आपलो भावार्थ कळण्यांनी घालो. आनी ती उठोन भावार्था उद्देशी चलोन पवित्र आत्म्यान पळय सगळे इतलो लोक आसलो. आनी त्या टायमार एक ओस्तोरी असली ओस्तोरी जी ती कितें म्हणटा ताका असली ती गर्भपात जालेली असली, तिका वायट ती रक्तपात जालेली पळय, तिका कितें करली, ताका कोण आपल्या संवसारान हातून सोसायटीन ताका घेन आहले. समज जर ती लोकां मदें दिसली जाल्यार ताका कितें आहलो, कायदो कितें आहलो, ताचेर फातर मारून ताका जिवीशी मारपाची. पूण ती कितें केली, घरान रावन आपले एक दीस ताका खबर आहली ती जियेताली. एक दीस ना एक दीस आपणाक देवाचे उद्देशी आपणाक पिकोवणी फावो जातली. ती त्या भरोश्यान ती रावली. आनी त्या उद्देशी ताणें कितें केलें, आपलें म्हणून एक दीस देवाचे ते जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, जेजू क्रिस्ताचे ताका शुभ वर्तमान गमलें. आनी ताचेर ताणें आपल्या मनाचो नवसणी केली आनी उतरां बोल दवरली.
फकत आपूण आंग वस्त्राक ताच्या हात लायत जाल्यार आपूण बरी जातेली. आनी ह्या भावार्था उद्देशी ताणें स्टेप घेतलें. आनी पळयत वचम्यान पळय देवान पळय ताका इतल्या लोकां मदें वचोन ताणें पळय कितली वाट करून कोणें केली, पळयत वचम्यान ताका पळयत वचम्या उद्देशी ताणें सगळें जें कितें आहलें कोणाकूच दिसोंक ना पळय, त्याच परी आमकांय जेजू क्रिस्त असोच आमकांय जेन्ना आमचे जे धांपलेले दोळे आहात ते उकडून आपले उद्देशी चलपाक आमकां ताकद, आमकां भरोसो आनी आपलो भावार्थ दिलेलो आहा. त्या भावार्था उद्देशी आयज काल आमी तीं उतरां घेवन आमी जर ताचेर जर स्थिर जायत जाल्यार ह्या संवसारान जो देंवसार आहा देंवसाराक आमकां हात लावपाक केदीच ताकद ना. जेन्ना आमी भावार्थान आमी आमची देवाची उतरां आमी तोंडांसान उलयता, कितलोय ताळणी यो कितेंय यो भावार्था उद्देशी म्हजो भावार्थ केन्ना घालचो ना. भावार्थ कोणाचेर, जेजूचेच उद्देशी, जेजून कितें केलां ताचेरूच हांव भावार्थ दवरतलों आनी त्याच भावार्था उद्देशी हांव चलतलों. कितेंय म्हाका यो, कोणूय कितें म्हणो, खंयचोय कितें दुयेंस यो, पिडा यो, हांव तें म्हज्या कुडीक जावं म्हज्या फामिलीन म्हज्या घराब्याक ताका हांव हात लावंक दिवचो ना. कसो, म्हज्या भावार्था उद्देशी जें कितें दिसना ताचेर स्वत मानून म्हज्या तोंडांसान हांव जेन्ना देवाची उतर उलयतलों, जें कितें आहा सगळें जेजून नाश केलेलें आहा त्याच उतरा उद्देशी हांव तें अनुभवून म्हज्या फामिलीक सगळें जें दिलेलें आहा जेजून ताचे मदीं तेंच आमचे आख्खे फामिलीक आमचे सगळ्या आख्ख्या घराब्याक आमी अनुभवतले. हें आमी आमचे आयज काल भावार्थ जावंक जाय. हो भावार्थ जर आमची तो हे 12 वर्साच्या वस्तुरेन जर इतलो हें करून विस्वासान ताणें फकत शुभ वर्तमान आयकलें, जेजूची प्रवचन, जेजूची वार्ता आयकली ताणें, जेजू ताणें कोणें तरी तिका सांगलें आनी ताणें कितें केलें, त्याच खिणाक ते आपल्या तोंडांसान म्हणूंक लागले, ताच्या आंग वस्त्राक फकत आपूण हात लायत जाल्यार हांव बरी जातेली. हो ताचो भावार्थ. आनी ताच्या भावार्था उद्देशी 12 वर्सां उपरांत ताचें जें कितें कुडीन आसलेलें सगलें सुकोवन जें सगलें ताका पिकोवणी फावो जाली खंय ताच्या भावार्था उद्देशी ताणें करुणें जें दिसना ताचेर स्वत मानलें न्ही ताणें. जेजूक कांय ताणें पळोवंक नासलो पूण ती कितली कितें करूं लागली, म्हणत रावूंक लागली तोंडान आपल्या उतार तें उलयत रावूंक लागली. आनी एक दीस ती थिंगासो जेजू आयलो, ताचे कुशीक ताणें वचोन ताका हात लावन सगलें ताचें जी वायट पिडा आसली आनी ताका बरी सावद, बरी भलायकी फावो जाली. प्रेज गॉड, हालेलुया. आयज काल आमी आतां आयज सान ह्या स्थिराक सान आमचो भावार्थ स्थिर जावपाक, स्थिर भावार्थान चलया न्ही की हो जशी एक व्हडी आसता न्ही, सकयल पडटा वयर सकयल, आमी ना, आमी जेजूचेर रावया, जेजूचेरूच आमी पातयेवन रावया. आमचो भरोसो, आमचो भावार्थ आमचे फकत आमच्या जेजू क्रिस्ताचे उद्देशी, ताचें ताणें कितें केलां ताचेरूच आमी स्थिर रावन आमी आमचें सगलें आख्खें फुडलें जिवीत आमी कितें आहा पळय तें आमी ताचेर जियेया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सो म्हणलें न्हय, कितें कोणाक आहा कितें विचारपाचें, कितें हें करून आहा कोणाक कितें तरी जाल्यार विचारात, कितें वयच्या पयलीं कितें बंद करया हांगासर. थँक्यू जिजस. सर्गीच्या बापा तुका आमी दिन वाजता अर्घ दिता वाकणटा ह्या वेळा पासत, आयच्या दिसा पासत, हे शिकोवणे पासत जें कितें आमी 2-3 दीस आयकलां आनी येतल्या कांय दिसांक जें कितें तुजें उतर उलयतलें आमचे उद्देशी, जें सगळे भाव भयणां उद्देशी, जेवन तूं पळयत वचम्या उद्देशी जाणवायन तुजें सगलें आनी जें कितें आमकां शिकयतलो तें वचोन आमी आमच्या कार्यान घालतले. तूं भावार्थ जें कितें आमी शिकल्या आयज तुजो भावार्थ आमचे भितर जी येता आनी त्याच भावार्था उद्देशी कितलेंय कहलें कितें येवं आयज आमी शिकल्या कशें कितें ताचेर जैत व्हरपाचें आनी तें जैत आनी तुजो बळ, आमची शक्ती, तुजें ताकद, सगलें जें बरेंपण, तुजी महिमा, तुजी कृपा आमचे भितर आहा. आयज काल आमकां कसलेंच भियेवपाची गरज ना. आर्गां तुका जेजू ह्या तुज्या इतल्या देण्या पासत जें तुवें आमकां देणें दिलेलें आहा, फुकटचें देण्यान तुवें आमकां दिलेलें आहा, तेंच देणें वचोन आमी हेरांकूय दिताले म्हण आमी तुका भास दिता, आर्गां दिता, दिन वाजता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करतां. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया.